हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. ज्या वेळार आमी देवा थंय येता आनी ज्या वेळार आमचे ओठ आमी देवाक भेटयता, आमचे ताळो आमी देवाक भेटयता. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो एक यज्ञ बली जावन आसा. ज्या वेळार तूं तुजे ओठ, तुजो ताळो देवा मुखार लायताय, ती एक यज्ञ जावन आसा, ती एक बली जावन आसा. सो तुज्या तोंडांतली उतरां देवा थंय खूब म्हत्वाची. तूं जें कितें उलयताय तें देवा थंय खूब म्हत्वाचें. प्रेज द लॉर्ड. आमचो देव सिंहासनार विराजमान आसा. तो सिंहासनार बसला. देवाचें उतर म्हणटा, स्वर्गार म्हजें सिंहासन आनी पृथ्वीर म्हजे पांय. कसलें म्हूण घर तूं म्हाका करून दितलें आनी कसलें म्हूण देव मंदीर तूं म्हाका बांदतलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. देवाक राखो बारावो घर नाका. देवाक रावो फ्लॅट नाका. देवाक रावो व्हडल्यांतलें व्हड तुजें प्रॉपर्टी नाका. सो देव कितून रावता? तुज्या काळजांत. ज्या वेळार तूं तेची उतरां उलयता, ज्या वेळार तूं तेका वर्शीप करताय, तो जिवो यज्ञ जावन आसा. आमेन. जितली जाणां तेका वर्शीप करतात, तेका वाखाणणी दितात, तितली जाणां देवाची आसा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, जी कोण देवाची ती देवाची उतरां उलयता. आमेन. हांव देवाचो आसा देखून हांव देवाची उतरां उलयता. तुमी देवाची देखून तुमी देवाची उतरां आयकतात. आमेन. सो ह्या वेळार आमी विचित्र भाशेन उलयुया. जायते भाशेन जायत्या जाणांक आमकां खबर ना विचित्र भाशा म्हटल्यार कितें. विचित्र भाशा म्हटल्यार कितें. कॅटेकिझम बूक न्हू आमकां सांगता, पेज नंबर 1462 अशा भाशेन शिकयता, हर एकल्याक अन्य भाशेचें हें देणें येवंक जाय. हर एकल्याक अन्य भाशेचें देणें येवंक जाय. पूण आमकां खबरच ना. मरिये मांय पासून विचित्र भाशेचें देणें आसलें. मरिये मांय पासून विचित्र भाशांनी उलयताली, वेगवेगळ्या भाशांनी उलयताली. आनी हें देणें तिका केन्ना मेवलें? ज्या वेळार पेंटिकॉस्टच्या दिसा, ज्या वेळार ती सगळीं एकाच कुडान, वयल्या कुडान मागणें करताली. आनी मागणें करता आसतना आवची झणझणीत वाऱ्या भाशेन वारो आयलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा, ती पवित्र आत्म्यान भरून गेली. उज्याच्यो कश्यो जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो. ती मजसून पिनल्यो आनी दर एकल्याचेर बसल्यो. आनी देवाचें उतर म्हणटा, ती वेगवेगळ्या भाशेन उलोवंक लागली. वेगवेगळ्या भाशेन. सो ज्या वेळार तूं वेगवेगळ्या भाशेन उलयताय, तूं मनशा लागीं उलयनाय, पूण तूं देवा लागीं उलयताय. आमेन. कित्याक फर्स्ट कोरिंथकरांत चॅप्टर 14:2 पयलीं कोरिंथकरांचें पत्र 14वो अवेसूर आनी 2री ओळ. जो मनीस विचित्र भाशेन उलयता तो मनशा लागीं उलयना, पूण तो देवा लागीं उलयता. कित्याक आत्म्यान सताची गुटाची तो खबर करता. आमेन. सो पळयात देवाचें उतर आयज कितें सांगूंक सोदता तें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.
थोड्या वेळात आम्ही अन्य भाषेन उलोवया, देवाक वाखाणी दिवया. Lofi seke tacanto libihintra asta, alla brimi hintro bushakantana clara, ezentro mushaka tinicleidra mahantrusti, ezetro mushaka tana clara hintana stekitra, ezetro mushaka tinicleri denikitira basukutiri, ize, malasukantana mana clara andana sekent lamantrose, ezentro mushaka tiniclera, clera, ebonikatana mastolo ketena mantrusaka. Azoni katana mashukotene mene elebre mendreste. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. पण देवाचे उतर कितें म्हणटा? मार्क चॅप्टर 16, मार्काचो 16वो अवेसूर 9वी 10वी आनी 11वी देवाचे उतर कितें सांगता तें पळया. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सकाळी जीवन जावन तो पयलो मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देवचार ताणें काडलेले धाविले. तिणें वचून ताची बरी आसताले आनी तांकां दूख करून रडटाले तांकां कैद केले. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकून सत मानलें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर कितलें बरेपणे आनी सोंपेपणे सांगता. ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त मेलो आनी जेजू ख्रिस्त पुनर्जीवन जालो, पळयात जी जेजूक पळयताली मारतना, जी जेजूक पळयताली क्रुसिफायड करतना, जी जेजूक पळयताली कितें तर तो मरता म्हणून, तीस लोकां एका मेल्ल्या मनशा भाशेन तेचे पासत रडटाली. कित्याक 10वी लायन कितें म्हणटा? ताचे बरी आसताले आनी ताका दूख करून रडटाले तांकां ताणें कैद केले. ताचे बरी आसताले, ते दूख करी आसले आनी रडटाले. सुदैवामध्ये जो मनीस मरता तेचें दूख करतात. 1 दीस, 3 दीस, 7 दीस अशा भाशेन तेचें दूख केलें वयता. त्याच भाशेन हे जे तेचे बरी आसले ते दूख करताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते दूख करताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दूख करतात. आता पळयात दूख कित्याक करतात? तर सर्वीस फॉर देव जेजू ख्रिस्त मेला म्हणून. कित्याक जायत्या जाणांका खबर आसलें तो एक बरो मनीस, जायत्या जाणांका खबर आसलें तो देवाचो एक सेवक म्हणून, जायत्या जाणांका खबर आसलें तो एक प्रवादी, पूण भोव थोड्या जाणांका खबर आसलें तो देवाचो पूत म्हणून. आमेन. कित्याक जर तांकां खबर आसलें आसतें जाल्यार ती रडटाली नासली. जर तांकां खबर आसलें जाल्यार ती दुखी करताली नासली. पळयात आयजूनय आमच्या जिवितांत तेंच घडटा. जेजू ख्रिस्त मरोन 2000 वर्सां जालीं तरी आजूनय आमी दूख करून रडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक थंय कितें म्हणटा पळय, तिणी वेचून काडलेले जे जेजू सांगाताक आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कैद केले. पळय जे जेजू सांगाताक आसले ते दूख करताले. कित्याक जाणा? एक बरो सेवक, एक बरो संदेश्टा आमच्या मदलो गेलो म्हणून. पूण तांकां खबर नासलें जो संदेश्टा जो गेला, जो मेला तो जिवत जावचो आसा म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळयात ज्या वेळार बायबल कितें म्हणटा, सातव्याच्या पयल्या दिसा सकाळी जिवन जावन तो पयलो मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. फर्स्ट पयलो मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. आतां मारी मागदलेन अशें कितें आसलें तेच्या लागीं जे जेजू ख्रिस्त तेका पयलो दिश्टी पडलो? पळयात हें अशेंच जायना. हें अशेंच जायना. इतलेशींच आसात, इतलेशींच आसले, आनीकूय जायतेशींच आसले. पेद्रू आसलो, जुआंव आसलो,
मग देवान न्हू जेजू क्रिस्तान आमच्या देवान मागदलेनाकूच मारी मागदलेनाकूच कित्याक चूज केले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मारी मागदलेनाकूच कित्याक चूज केले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय इतले शीस असले. पेद्रू असलो, चुवाव असलो, थॉमस असलो, पूण मारियाक कित्याक त्या वाटेन वयताली म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात जशें तुमी देवा थंय तुमचें जीवन प्रगट करतल्यात तशें थंय देव तुमच्या जिवितांत प्रगट जातलो. आमेन. हांव कितें म्हणटा बाबा आनी हांव कितें सांगूंक सोदतां, जशें तुमचें जिवीत देवा थंय तुमी प्रगट करतल्यात तशें देव आपलें जिवीत तुमचे थंय प्रगट करतलो. आमेन. प्रगट म्हटल्यार कितें? उगडापी. आमेन. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा ती. ज्या वेळार हेंच उतर आमी वेगळ्या भाशेन उलयता जाल्यार आनी वेगळ्या भाशेन पळयता जाल्यार आमकां थंय कितें तरी आनीक मेवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आमी जायते फावटी बायबल वाचता पूण आत्म्यान आमी चलना. परिणाम ह्यो जाता जें कितें देवाचें उतर आसा तें आमकां सारकें सजमाना. प्रेज द लॉर्ड. पळय ही कितें म्हणटा, हांवें तुमकां कितें विचारलें, कितें तर मारी मागदलेनाकूच जेजू क्रिस्तान कित्याक चूज केलें आनी फर्स्ट तेका कित्याक आपलो प्रकाशनी दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लूक चॅप्टर 24 वर्स 1 जर पळयता जाल्यार आनी शनिवार जातच पयल्या दिसा भोव सकाळी आपले तयार केल्ले परम घेवन ती फोंडाशी आयली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात ज्या वेळार तूं देवाचो आसता आनी देवाचो मोग तुजे भितर आसता त्या वेळार ह्या संवसाराची न्हीद तुका न्हीद आसना, पूण देवाचो मोग तुका ती न्हीद उडोवन चलता. आमेन. पळयात ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मेलो ती थंय आसली. समाधी बंद करतना अत्तर लायतना ती आसली. प्रेज द लॉर्ड. आनी तांकां भोव सकाळी उठोन ती फोंडाशी गेली म्हणटात. भोव सकाळी. सो सकाळी म्हटल्यार एक्झॅक्टली टायम जावन आसा तो 3-4 PM. प्रेज द लॉर्ड. त्या इतल्या सकाळी काळोख आसलो. भोव सकाळी गेली. हालेलुया. आनी ज्या वेळार ती गेली त्या वेळार देवाचे उतर कितें म्हणटा तें पळयात. तांकां फातर धुकल्लेली मेवली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे उतर कितें म्हणटा, तांकां फातर कितें जाली बाबा? धुकल्लेली मेवली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात ज्या वेळार तेंच्यांनी पयली फातर धुकाल्लेली, प्रेज द लॉर्ड, त्या वेळार बाबा सगळ्यान म्हत्वाचें तांकां अजाप जालें. तांकां पयलें दिसलें आमच्या जेजू क्रिस्ताक चोरून व्हेला म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जेजू क्रिस्ताक कितें केलां? चोरून व्हेला. पूण हें चोरून व्हरोंक नसलें आनी तांकां खबरूय नसली त्या जेजू क्रिस्ताक संपूर्ण काय मैमेवून शरीर मेवलां म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बायबल कितें म्हणटा, सातोळेच्या पयल्या दिसा सकाळी जिवन जावन तो पयलो मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. आतां आमी म्हणटा कित्याक दिश्टी पडलो? कित्याक मारी मागदलेन हेणें आपलें जिवीत देवाक समर्पण केल्लें.
समर्पण केलें. पळयात बायबल म्हणटा तिचे वेले 7 देंवचार ताणें काडलेले. पळयात हें अशें नासता लायफ ज्या वेळार सैतान कोणाच्या लायफान कंट्रोल करता तें लायफ हें पाड जालेलें आसता, तें लायफ हें वायट जालेलें आसता, तें लायफ हें एक हॉरेबल लायफ, एक भयानक लायफ आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे 7 देंवचार म्हणटा 7 देंवचार ताणें काडले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात बाबा तेच्या जिवितांत एक वेगळेपण आसलें, तेच्या जिवितांत एक नयेपण आसलें. कित्याक ज्या वेळार वायट सक्ती वयता त्या वेळार देवाची सक्ती येता, आनी त्या वेळार देवाची सक्ती येता त्या वेळार स्वर्ग राज्याची जागा कन्फर्म जाता. आमेन. सेम घडलां तेच्या जिवितांत. जे 7 देंवचार आसले तेचे वरवीं तेचें जिवीत बदललें. कित्याक तिका जाणा आसलें हे म्हजे भितर आसले ते 7 जाण एकाच्याच नांवान वचोंक जातात, ते म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताच्या. आनी तशाच भाशेन जालें. जेजून तेचे वयले 7 देंवचार काडले. पळया जंय जेजू आसा ती वायट सक्ती ना आसा. हालेलुया. आनी जंय वायट सक्ती आसा थंय जेजू ना आसा. सदांच मोठीन धरा. कित्याक जाणा जेजू ह्यो पवित्रतायेचो सागर आसा. जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. पळयात एक चान्स मनशाक तेजें जिवीत बदलूंक जाता. पळयात ज्या वेळार आमी प्रेयर करता दुसरे पासत त्या वेळार ती बॉन्डेजान आसतात, त्या वेळार ती बानफासान आसतात, त्या वेळार ती वेगवेगळ्या त्रासान आसतात. आनी तुमी केलेलें प्रेयर तेचे पासून जर सुटका आसा तर तुमी तें प्रेयर करात. जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा लूक चॅप्टर 4 हांव कैद्यांक सोडोंक आयला. कैद्यांक सोडोंक आयला. सो देवान ती ऑथॉरिटी तुका आनी म्हाका दिला. हर एका वायट देंवचाराक जेजू क्रिस्ताच्या पांयां लागला अधिकार दिला. तो आमी यूज करूंक जाय. ज्या वेळार तुमी यूज करतले त्या वेळार थंय शायन येतली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात एका जेजूच्या उतरान तेणी आपलें जिवीत बदललें. कित्याक जें तेका सतयतालें तें केलें आनी देवदूत तेच्या सांगाता घेवन रावले. प्रेज द लॉर्ड. अशेंच घडटा ज्या वेळार तुमचें जिवीत तुमी देवाक समर्पण करतात त्या वेळार. आमेन. थँक्यू जेजस. हे दिसा पासत हे वेळा पासत हे तुज्या उतरान पासत तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तें व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फां दुसरी खाता. सदांच. आमेन. गॉड ब्लेस.